कर्नाटकात खुनाच्या गुन्यांवात फरार आशिल्ल्या एका दुबाविताक मडगांवां धरलो। हो दुबावित निजामुद्दीन एक्सप्रेस रेल्वेन प्रवास करता म्हूण कर्नाटक पुलिशेन गोंयच्या रेल्वे पुलिशेक कळीत केल्ले। ते प्रमाण रेल्वे पुलिशेन सांपळो रचून ताका धरलो। दुबाविताचें नांव प्रशांत कुमार भंडारी। तो खंय मूळ बिहारचो। सद्याक तो गोंय पुलिशेच्या ताब्यांत असून हे विशीं कर्नाटक पुलिसांक कळीत केला। जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळिल्ली फ्रॉम कारवार पुलिसा कडल्यान आनी मँगलोर पुलिसा कडल्यान ती इन्फॉर्मेशन आमी सगळ्यांक प्रोवायड केली विथ अ फोटोग्राफ। सो देन जेन्ना ती ट्रेन आमकां जेन्ना हांगा हॉल्ट जाली इमिजिएटली आमी सगळो म्हजो स्टाफांनी त्या ट्रेनीन सर्च करपाक लागले आनी सर्च करून तेजी फुटेज आनी सगळे इंटेलिजन्स जे इन्फॉर्मर जे कोण आशिल्ले आमगेले तेंचे कडसून आमी सगळी म्हायती आमी गोळा केली आनी ताका आमी रेल्वे स्टेशनाचेर धरलो। प्रशांत कुमार सन ऑफ नर्श भंडारी एज 36 इयर्स शिवाजीनगर दरभंगा बिहार। कितें केलें तुवें एक्चुअली? तेणें ही इज इनवॉल्ड इन द मर्डर केस। ही इज कमिटेड मर्डर कोणाक तेणें मारला थंयसर आनी त्या मँगलोर पुलिसांनी ताका एक्युजाचें नांव तेजें सायट केल्लें आसा त्या एफआयआर कॉपी आनी ती एफआयआर कॉपी तेणें आमकां धाडलेली काल एंड त्या एफआयआर कॉपी प्रमाणे आनी त्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे वी सक्सेसफुली एप्रिहेंडेड द एक्युज्ड पर्सन।